नमस्कार येवकार तुमकां आमी सध्या पाविल्ले आसा कोटंबी ह्या गांवांत. कोटंबी हो गांव उसगांव पासून सुमार एक 10 किलोमिटराचेर आसा आनी आमच्या फाटल्यान आसा ते डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचें मूळ घर. आमी हांगा येयल्ले आसा खास कारण 50वो वाडदिवस मनयतात डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी तांच्या घरच्यांक मेळून खास करून तांचे वडील आसात तांकां मेळून जाणा जावन घेतले कांय फॅसेट्स अबाउट डॉक्टर प्रमोद सावंत, कांय गजाली अबाउट हीज जर्नी ऑफ हीज फॅमिली and also about his birthday and childhood. तर आमी मेळटले तांचे वडील पांडुरंग सावंत हांकां जे स्वता कार्यकर्ते आशिल्ले भाजपाचे आनी जे स्वता भाजपाचे लिडर आशिल्ले. देव बरें करूं सर तुमी वेळ दिलो म्हणून. एक म्हणजे कोटंबी सध्या आमी हांगा बसलेले आसा आनी कोटंबीन तुमी केन्ना आयले हांगा? आमी येवंक म्हजो आजो येयलो, म्हजो आजो हरी सावंत हो येयलो हांगा. आमी ना यो आमी मागीर हांगा सगळे जल्माक येयले. म्हाजो बापूय, हांव आनी आतां दोतोर ही हांगा. म्हणजे तुमचे आजो हांगा येयलो? आजो हांगा येयलो. तुमचे मूळ सावंतवाडी म्हणून ना, आमची सावंतवाडी अशें म्हणटात लोक, म्हणून हांव मानिना. कारण आमची आनीक जी फॅमिली आहा आतां ते थंयसर पार्सेकार लायतात ते उणीर आसा. हे आमी मागीर चवकशी केल्या नंतर आमकां कळ्ळें. पूण सावंतवाडीचो कांयच म्हाका तरी उल्लेख लागना. ते पार्सेकाराचे सावंत कशे जाले तर? ते पार्सेकार म्हणून लायताले आनी आमचो आजो हांगा एकटोच आसल्या कारणान काही त्या वेळार जाणट्यांनी म्हणजे तो बी हांगा ल्हानपणान येयलो खंय आजो, म्हणजे अशें म्हाका आजयेन सांगलां. तो आज्याचो संपर्क आमकां जावंक ना. म्हाजी आजी आमी कामाक वचासर सुद्दां आसली. तिणी सांगलें की थंयसून तो हांगा मामागेर येयलो. हांगा तेंचें मामालें घर कोटंबी. तो मामा तेजे आवय बापूय थंय पिड्ड्यार दिसता आनी कोण थंय ना म्हणून मामानी ताका हांगा हाडलो. ल्हानपणानूच आज्या. आनी तेंगेर तेन्ना ती परिस्थिती अशी गोरवां शेत अशीच शेत पोर्तुगीज टायम काळ आनी तेन्ना बशी ना. खंय तरी व्हड्यांनी येवप. उसगांव बी पूल तेन्ना एकूच आसलो असो तो एकूच मदीं आनी कांय नासलें. फोंडा तिस्कार उसगांवसून बद्द पाळी वेळगे म्हापसा फोंडा बसो तसो रस्तो. पूण ते मदल्या खंयच्या तरी येवप व्हड्यांनी बिड्यांनी. म्हणून ती हांगा कोटंबी मामागेर येवन रावलो अशें तिणी सांगलें. आनी तेजे पयलींची फॅमिली तुमची उणीर आशिल्ली? हय, अजून आसा काय? अजुनूय आसा, अजुनूय आहा. आनी ते पार्सेकार? पार्सेकार कशे एक्चुअली ते थंयसून तेंचो कुळ देव पार्सें म्हणून तेंच्यांनी थंयसर तें पार्सेकार अशें नांव लायलें. म्हणजे तुमचे सावंतवाडी कनेक्शन काय ना? कांयच ना. हांवें तांकां विचारलें ते तेंचोय तसो कनेक्शन कांय ना. म्हणजे तेंचे हालीं सुद्दां आतां ते केन्नाय कॉन्टेक्टान येतात. 2-3 फॅमिली आहा ते. मागीर तेंचे आनी कोण थोडे मडगांव रावतात, थोडे बाणस्तारी रावता. म्हणून हांगा तिस्कार सुद्दां आसा. मागीर स्वतंत्र जाल्या नंतर ते थंयसून हांगा तिस्कार येवन आतां घर बांदल्या. खूब जाण जाता. पूण संपर्क आमचो कॉन्टेक्ट म्हाजो जाला तेंच्या कडेन सगळ्या कडेन. आनी तुमी फायंड आवट केले? हय, फॅमिली ट्री सोदून काडली? हय. तातूंत तुमकां कळ्ळें की पार्श्या तुमचो कुळदेव म्हणून. सो सध्या तुमचो कुळदेव तुमी पार्श्या? हय, भगवती देव. ओके. सो सावंतवाडी कनेक्शन काय ना? आनी सावंत नांव कशें पडलें तें सांगून आतां तेन्ना कोणी तरी म्हटलें खंय आज्याक सावंत म्हणून. ते कशें पडलें आमी आज्याक पळोवंक ना. आज्या बापाय आनी आज्यान सांगलें कोणी तरी जाणट्यांनी हांगासर सावंत असो म्हटलो. आनी पोर्तुगीज टायमाक ते कितें तेर म्हूण बरयनासले न्हू. कोण रजिदर सांगता कोणी सांगतात ते लग्नाक हेका तेका तेरमाच्यो कांयच गजाली नासताल्यो अशी परिस्थिती. पूण ते कोणी सावंत लायले ते सावंतच उरले. म्हणून म्हाजो बापूय पासून मागीर सावंत जालो. नाजाल्यार ओरिजिनल तुमी पार्सेकार? म्हणून ते जाणटे जाणा आसले थोडे आमी पार्सेकार म्हणून. म्हणजे ते उलयतना सुद्दां म्हज्या बापायच्या लेवलाचे जे जाणटे मागीर म्हाका बी आमकां बी म्हणटाले हे पार्सेकार मरे तुमी. म्हणून बरोवपाक आमचें नांव सावंत उरलें. ओके.
आनी ओरिजीन पार्श्या. हय तुमी मायनीचेर काम करताले म्हूण हय आयकलां. हय हांगा कोटंबीच काम करताले. ना ना हांव सुरवातीक बिमल म्हणून कुळ्या एरियेन ते कंपनीन कामाक सुरवात केल्ली. तेज्या पयलीं असो लोकल कितें हांगासर लेबर म्हणून खंय अशें मायनींग एरियेन वयताले पूण नोकरी म्हणून सुरवात थंयसर केली. खंयच्या वर्सा हें? जवळ 58-59 म्हणजे स्वातंत्र्य जावच्या पयलीं, हय हय मुक्ती जावच्या पयलीं हय हय स्वातंत्र्य जावच्या पयलीं थंय काम केलें तुमी. थंय काम केलें. कितें म्हूण काम करताले? गॅरेजीन हेल्पर म्हणून गॅरेजीन हेल्पर. हेल्पर म्हणून थंयसरूच मागीर दोन वर्सां नंतर हेल्पराचो कितें मशिनरी चलोवपाक शिकलो आनी एक ऑपरेटर म्हणून थंयसर शवर अशी चैनीची ती हेवी हेवी आनी तेन्ना आमी मातशें यंग वय जरी कमी आसलें तरी मातशें बरें दिसतालें अशें यंग. आनी म्हाका उमेद आसली कसलेंय काम करप कितेंय करप. तेन्ना तुमी कोटंबी सोडली? ना ना येवन वचोन येवन वचून करता. हय शेनवारा येवप सोमारा वचप आनी 8 तेन्ना दीस थंय रावप. कुटुंबी सोडूंक ना. आवय बापूय सगळे हांगा आसले तेन्ना. पुर्तुगेज टायमार हांगा पूण रस्ते बी कांय नाशिल्ले ना दिसता. ना ट्रकांनी वचप न्हू. तेच सांगता कितें हांगासून उजगांव पर्यंत चलोन वचप मेन रोडा पाळयेच्या. हां थंय कोणाचो ट्रक मेळ्ळो तिस्कार गेलो. हां थंय तिस्कार ट्रकार बसलो थंय वचून देंवलो मायनीर. हां म्हणजे ते तेन्ना ट्रक हां थोडे अशे फोंडेसून येताले. म्हणजे उणी वयसून म्हाल घेवन हां हांगा बिमलानसून हां तो म्हाल घेवन थंय उणीर म्हणटा थंय येताले ट्रक. तो मोठो म्हाल घेवन थंय बार्जी त्यो भरपाचे प्लॉट आसलो हां त्या टायमाचेर. त्या टायमार. म्हणजे आमकां ते तिस्कार ट्रक बीक मेळटाले. आनी मागीर तुमी उजगांवच्यान चलत येताले वडा कडल्यान? कडल्यान बी चलूनच येवप. कोणाचो ट्रक गावलो जाल्यार थंय येवप मेन रोडाक. थंयसून मागीर चलत येवप. रान दिसता हांगा ना तेन्ना. एकदां रातचे सुद्दां आमी चलोन अशी चुट्टी पेटोवन येयलो. हां रातची सुद्दां. रातचे हय लेट जालो न्हू. हां संक थंय समज सुटले कामाचे तर ट्रकान तिस्कार येयले. हां तिस्कारसून मागीर वडा कडेन अशें करता म्हणून सकाळूक जावप. मागीर कितें चुट्टी बिट्टी पेटोवप आनी ती चुट्टी पेटोवन घेवन चलोन 8-8:30 रातचो घरा येवप. सो तुमी शेवटा म्हणसर कोटंबी हेंच आपलें घर दवरलें? हय हय हय. कितें खास कारण की हांगच्यान न वचपा सारकें तुमचें? वचोंकूच ना न्हू. तशें आमी घर सोडून गांव सोडून वचोंक ना. गांव सोडून केन्ना? गांव सोडून खंयच वचोंक ना. म्हाजो बापूय हांगा. आमच्या हांगा शेत आसा. हां शेत आसा आमचें म्हणजे भाटकाराचें. हां बापूय आमचो शेतकरी. गोरवां आसलीं म्हशी आसल्यो. तुमी गोरवां पोसल्या बी? हय हां म्हाज्या कडेन दोतोर जेन्ना जाला हां तेन्ना म्हाज्या कडेन 3-4 म्हशी आसल्यो. दूद काडटालो. हां ते मागीर राजकारणान तुमी केन्ना वचूं ना? राजकारणान हांव गेलां. अच्छा. राजकारणान सुरवातीक 77 गोंयान जेन्ना पयली देशान जेन्ना इंदिरा गांधीक उडयल्ली जनता पार्टी म्हणून ते पार्टीन हांव राजकारणान गेलो. जनता पार्टीन आशिल्ले? लिडर हां लिडर म्हूण आशिल्ले? लिडर म्हणजे एक हांगा मंडळ अध्यक्ष कसो ते जनता पार्टीन हांव. जनता पार्टी त्या वेळार? त्या वेळार मोरारजी देसायाची हां सुरवात ते. हांगा आमी एमजी ह्या वोटर्स. हां पक्षान ना. स्वतंत्र जाल्या उपरांत मतां एमजीक मारता? हय एमजीक मारल्या. म्हणजे तेन्ना कितें जालें स्वतंत्र जातकूच गोंयची हांगा आमी पेपर हांव पेपर मराठी चवथीच शिकला. हां हांव पयली ती चवथी पर्यंत हां एकूच मास्तर. आतां चवथी तेणी आमकां कितें शिकयल्या ते सर्टिफिकेट ना पूण मास्तर एकूच. तो बी हांगासरलो रामा भगत म्हणून आमोणेचो. हां पयली ती चवथी. तर हांगा शिकोवपा येताले? तो हांगाच रावलो आनी तेणी आमकां शिकयलें. हां तेज्या नंतर आनी अशें खूब तशेंच मास्तर कोणी दवरून अशें पेमेंट दिवन दवरताले जाणटे. तांकां कितें पगार दिताले ते जाणा आसले. पूण शिक्षण चलतालें? हय शिक्षण आसलें आमकां. सो तुमी जनता पार्टीक जॉयन जाले? हांव हय सुरवातीक हां जनता पार्टीक जॉयन जालो. म्हणजे दोतोर जेन्ना राजकारणान गेले तेन्ना तुमकां अशें नवीन कांय ना तें म्हणजे वारसोच फुडें चलयल्या भशेन दिसलें? हय हाजे
दोतोर राजकारणान म्हणजे मागीर हांव जनता पार्टीनसून मागीर BJPन येयलो. मागीर BJPन हांव ZP जिल्हा पंचायत मेंबर निवडून येयलो. तेज्या उपरांत दोतोर तुम्ही ZP आशिल्ले. हय हय जिल्हा पंचायत. जिल्हा पंचायत पूण सुरवात म्हजी जनता पार्टी. थंयसून मागीर जेन्ना गोंयान सुरवात सांगपाची म्हणजे ही BJP सुरू जाली आनी पयलीं 2 उमेदवार BJPन दवरले लोकसभेक, मनोहर आनी श्रीपाद. दक्षिणेत हांगा मनोहर आसलो आनी उत्तरेत श्रीपाद आसलो. हय. त्या वेळार आमी BJPन हांव प्रवेश जालो आनी काम केलें पक्षाचें. काम करपाक सुरवात केली. मातशें परत फाटीं वता सावंतवाडी कनेक्शन परत. हांगा खुबशे जाण जेन्ना म्हणटा तुमकां तोंडार म्हटलां खूब जाणांनी की तुमी सावंतवाडीचे म्हणून. हय तुमी म्हटलां पूण हांवें सांगलां तांकां हांव न्हू आमी सावंतवाडीचे न्हू, आमी मूळ खंय तरी पार्सेचे आनी आमची फॅमिली उणीर म्हणटा थंयसर आसा. तुमकां कशें दिसता कोणी जर अशें म्हटलें? तशें व्हडलें हें धरिना. खुबशे जाण आतां दोतोराक म्हणटा की तुमी सावंतवाडी बायलो म्हणटा बायलो हांगचो. आनी इवन त्या वेळार सुद्दां म्हटलें जेन्ना मनोहरान दोतोराक तिकेट दिवपाची ठरयली, हांव तेन्ना मंडळ अध्यक्ष आसलो BJPचो मतदारसंघाचो. आनी आमच्या दोतोर आमोणकराक 2-3 इलेक्शनां निवडून हाडलेलो मनीस हांव. आनी त्या वेळार सुद्दां दोतोराक तिकेट दिवची पडली. त्या वेळार थोड्यांनी मनोहरा कडेन सुद्दां हो विशय केलो. तो भायलो, तो कुटुंबीचो न्हू. हो सुद्दां मनोहराच्या वेळार ते मागीर. पूण पयलीं तेज्या खूब राजकारण जालें. भायलो म्हळ्यार एक्चुअली तांचो आजो आसा म्हणटकर 3 पिळग्यो हांगाच जाल्यो. तेच सांगलें न्हू हांवें, तेच सांगलें. आजो, बापूय आनी हांव हे 3 आनी दोतोर 4थी पिढीचो. तेन्नाय राजकारण चलता. कोणें अशें तकलेन घातलें ते भायले म्हणून? ते कितें आसता, विरोधक कोण तरी आसता न्हू, की थोड्यांक नाका आसलें. म्हज्या बरोबरचे सुद्दां जे BJPन तेन्ना मंडळ अध्यक्ष आनी हांव जेन्ना आमोणकरा वेळार आमोणकाराक जेन्ना BJPन हाडलेलो, आमोणकार जेन्ना पयलो आमोणकार दोतोर सुरेश आमोणकार हांगा आमचे प्रॅक्टीस करता पाळये प्रॅक्टीस तेजी सैरी बी भयण बीण हांगा दिल्ली. तसो संपर्कान आमकां सगळ्यांक बरो आसलो. म्हणून आमी जेन्ना BJP सुरू केली ते सांगता पर्रीकर आनी श्रीपादाच्या वेळार तेंच्यांनी हांगा येयले तेन्ना हांव परत BJPन प्रवेश केलो. नाजाल्यार हांव जनता पार्टीचोच म्हणून म्हाका सगळे लोक वळखताले. ओके. मागीर पूण दोतोर जेन्ना राजकारणान गेले पळय आनी तेन्ना तुमकां दिसलेलें की ते आमदार जातले बी म्हणून, काय अशें नॉर्मल वर्करूच म्हणून उरतले? तो राजकारणान म्हणजे मागीर व्हरता आसतना मनोहरान म्हाका विचारला न्हू. जेन्ना दोतोराक पयलीं नोकरेक लावपाक लागून पसून संपर्क आसलो. शिकल्या नंतर ताका कामाक लायलो तेन्ना मनोहरा कडेन म्हाजो खूब संपर्क. गव्हर्मेंट जॉब आशिल्लो. गव्हर्मेंट जॉबाक मनोहरान लायलो. परत मागीर तेणी सोडपाकूय तेणीच लायलो. सोडपा जेन्ना डिसायड केलें पळय आनी तेन्ना तुमचें कितें रिएक्शन? खुबशे जाण अशे हे आसता, बापूय आसता पळय, ते भुरग्याक नोकरी सोडटा आसतना नोकरी सोडनाका रे तूं बाकीचे सगळे कर पूण नोकरी सोडनाका. पूण म्हाका कितें आसलें, हांव स्वताच खुबशे पळयल्ले न्हू. जेन्ना जनता पार्टीन हांव प्रवेश आसलो म्हजो तेन्ना मोरारजीची हांगासर जाहीर सभा जाली म्हापशा. ते सगळे राजकारण हांव खूब वाचन म्हणजे मातशें आसतालें पेपर हांव खूब पेपर पयलीं सुद्दां हें स्वतंत्र जावच्या पयलीं सुद्दां हांव हें वाचतालो चांदोबा. मागीर त्यो काही डिटेक्टीव पुस्तकां येतालीं ती आमी मडगांव बी मेळटाली आमकां. बाबुराव अर्नाळकराची असली नाटकां मराठी हे हांव वाचतालोच. म्हाका वाचन मातशें वाचन चालू. पूण दोतोरान जेन्ना जॉब सोडपाचें ठरलें आनी तेन्ना तुमकां येवन सांगलें की आपूण जॉब सोडटा म्हणून, तांकां खंय दोतोरान सांगूं ना. जेन्ना दोतोराक दिसलें की प्रमोदाक घेवचो तेन्ना म्हाकाच दोतोरान मनोहरान फोन येयलो. आपूण ताका काम सोडूंक लायता, तुजें कितें मत? डायरेक्ट विचारलें? हय. म्हाका पणजे आपोवन व्हेलो? हय पणजे ऑफिसान.
हां दोतोर हांव आनी मनोहर तिगूच कॅबिनान हां आनी एक तेजो असो एडवायजर ऑफिसर कोण तरी हां चौगूच कॅबिनान. म्हाका म्हणलो कितें करुया हां म्हणटकूच म्हाका हांव तेन्ना मातसो खंय तरी सेटल जाल्लो कंपनीन फिक्स जाल्लो. हां तुमी कामार आशिल्ले तेन्ना हय तेन्ना 99 हांव रिटायर्ड. हां हांव रिटायर आसलो हय आनी आसले म्हाजे कडेन रिटायरमेंटाचे बी पयशे आनी Life हांव settled मातसो आशिल्लो. सेटल आसलो. हय तो कामाक वयतालो न्हिदता तेन्ना म्हणून हांवें म्हाका मातशी भितरली खबर आसली न्हू हय हे फाटलो कालावधी आमोणकारा बरोबर 3-4 इलेक्शनां लडयल्लीं. हय मागीर हांव तेज्या उपरांत हय जिल्लो तेन्नाच जाल्लो दिसता. सो तांणी सांगलें तेन्ना कितें तुमचें रिएक्शन तेन्ना हांवें ताका सरळ सांगलें. हां तो म्हटलें उपाशी पडचो ना. समज म्हणजे म्हाका तेणी अशें सांगलें तेका नोकरी सोडून कामाक आपूण घेता. अवश्य घे म्हटलें. हां तेका उमेद आहा घेता. पूण तर परत तेणी दुसरो प्रश्न सांगलो की ह्या इलेक्शनाची आपूण गॅरंटी दिना. हां कितें येतलोच म्हणून ही पोटनिवडणूक त्या वेळार ती पोटनिवडणूक पोटनिवडणूक जाली, तिकेट ताका दिवपाक म्हणजे हो गुरुदास गांव पिड्ड्या एक्सपायर जाल्लो हय आनी आनी सिंपती वेव चलताली हय कंप्लीट. तेन्ना प्रताप गांवस निवडून आयले तेन्ना तेन्ना आमोणकार पडलेलो न्हू गुरुदास गांवकार म्हणून त्या वेळार ताका भितर घेवपाक तेणी सुरवात केली. तुमी कितें सांगलें हांवें ताका सांगलें तुमी म्हटलें अवश्य घेया. तो कामाक लायल्लोच न्हू तेणी हय आनी तेज्या पयलीं तेणी कामाक लावच्या पयलीं हांगा प्रायवेट डिस्पेन्सरी बी ओपन केल्ली. घरा कडेन तपासतालो, उजगांव तपासतालो, नावेली तपासतालो. हय लोकां कडेन संपर्क आसलो तेजो. म्हणून हांवें सांगलें ताका पळय तो म्हटलें जर ताका उमेद आहा राजकारणाची कित्याक हांवूय आतां फाटलीं 10 वर्सां 10-15 वर्सां आमोणकारा कडेन मिटिंगो घेतल्यो आनी कितें पूण म्हजोय प्रवास चल्ल्या सारको आसलो न्ही त्या वेळार. हय म्हणून हांवें म्हटलें कांय हरकत ना. तो जरी ह्या इलेक्शनाक निवडून येयलो ना पडलो तरी नोकरी सोडली म्हणून उपाशी पडचो ना. जे दिसा खरेंच पडले ते फर्स्ट इलेक्शनाक पडले पळय ते, तेन्ना तुमी सांगले सल्लो दिलो की पाशयेंस दवर फुडल्या ना फावटी ना ते येयलो न्हू हांवूय आसलो न्हू इलेक्शना मातशेंशें वायट दिसलें पूण कांय ना व्हडलेंशें. फर्स्ट टायम निवडून आयले पळय आनी तेन्ना तुमी बुतारूच आशिल्ले दिसता. हय तुमी दर फावटी तांच्या कावंटिंगाक थंय आसता. पयलीं आसलें. आतां हालीं ना आतां टीव्हीरूच पळयता. 22 बी ना तुमी ना टीव्हीर पळयता. टीव्हीर पळयता. अच्छा दुसरें म्हळ्यार ल्हानपणांत ते मस्ती भुरगे आशिल्ले काय ना तशें तितलो मस्ती असो नासलो. तितल्यो मस्ती ना. ना आनी तेन्ना तो तें ल्हानपण म्हणटा पळय न्हू तेन्ना हांव तुका सांगलें तशें प्रायवेट हांव ट्रक चलयतालो. हां तेन्ना हांव कंपनीन नासलो हय प्रायवेट कोणाचे ट्रक चलयतालो. हय तेन्ना तो जल्माक येयल्लो. हां म्हणजे तो ज्या दिसा जाला त्या वेळार आमच्या कडेन हांगा गाडी घोडे कांय नासले हां म्हणून तेज्या आज्यान म्हणजे मयेसून रकाद धाडलो कोणा कडेन की तिका हॉस्पिटलान येना हां डिलिव्हरीक. हां त्या वेळार हांव घरा कडेन ना हांव ट्रकार गेल्लो हां म्हणून म्हजो बापूय ते कळना बरोबर म्हापशां गेलो. म्हापशा हय म्हापशा हॉस्पिटलान येल्या म्हणून कळटकूच तो हॉस्पिटलान गेलो. हांव सांजे घरा कडेन येतकूच म्हाका तेणी तो पर्यंत ती डिलिव्हरी जाली आनी येयली. सांजे बापूय म्हाजो घरा हांव येयलो ट्रक दवरून आनी हांगासर घरा कडेन येयलो तेन्ना म्हाका सांगलें तेका म्हापशां येला म्हणजे दोतोराच्या आईक आनी ती डिलिव्हरी जाल्या सुटला. सो दोतोर जालें हें तुमकां ऑलमोस्ट एक 4-5-6 वरां उपरांत कळ्ळें. सो म्हणजे असं म्हायतूच म्हटल्यार जाता. हांव ट्रकार आसलो तेन्ना फोन बीन कांय ना. फोन करपाक म्हणून आनी तेका मातशें एक तेन्ना अशें खटकलें तेन्ना आमच्या गोंयान थोडेशे हे पोर्तुगीज हेजे काँग्रेसीचे कायदे आसले न्हू हय आनी तेन्ना तो इंदिरा गांधीन एक कायदो काडलेलो 2 भुरग्यां किंवा ऑपरेशन करपाची असली असो सगळ्या गोंयांनी लोकसंख्या नियंत्रण. म्हणून तेका तिका मातशी ती डिलिव्हरी जायतना मातशी हें करचें पडलें सर्जरी. म्हणून बापायक तें कळ्ळें ना थंय वयतकूच तांकां सांगलें दिसता की तिका ऑपरेशन करून तो जाला भुरगो आहा म्हणून.
ऑपरेशन म्हणतो तो भियालो. हां म्हणजे ती असले न्हू कायदे, सध्या त्या वेळार सगळे स्पेशल लायल्ले ते. हां डिलिव्हरी जाली की भुरग्यांक एक ऑपरेशन भुरग्याचेर सुद्दां हे करी ओके हां अशें ताका बापायक दिसलें. हां आनी तो म्हाका राती कडेन येतकूच सांगूंक लागलो म्हणालो ते ऑपरेशन करून जाला ते म्हणजे ताका मनाक म्हणजे आनी हेज्यान फुडें तिगेर भुरगें जावचें ना अशें तेज्या मना कडेन येयलें. हां ऑपरेशन केलां म्हणून तो भियालो. हां. हांव राती कडेन वगैरे रावत सकाळी उठून हांव त्या पात्रांवाक सांगलें आज कामार येयना आनी म्हापसा गेलो. हां म्हापसा गेलो हॉस्पिटलांत गेलो पळयली मागीर तिका पळयली भुरग्या पळय बेश्टेच सहज सिस्टरी कडेन कोणा कडेन चवकशी केली. हांवें म्हणलें सिस्टर कशें कितें ऑपरेशन ना रे म्हणाली ती डिलिव्हरीक लागून मातशें करचें पडलें. हां मातशें म्हाका समाधान जालें. म्हणून बापायक तशें दिसलें त्या वेळार हां की एकूच भुरगो म्हणजे आनीक जायना जायत गा अशें. मागीर ताजे उपरांत तुमी म्हणजे ताणीच डिसायड केलें की आपूण दोतोर जातलो म्हणून. ना तो तेणी केलें म्हणजे आपूण 12वी जाल्या नंतर खंय तरी मेडिकलाक आमकांय बी दिसतालें न्हू वयचो म्हणून. म्हजो एक आतेभाव आसलो दशरथ परब म्हणून तो मागीर कॉलेजीक तेन्ना फोंड्या आसलो दशरथ परब न्हू दोतोर. हां सॉरी हां म्हणजे हे जाले उपरांत सगळी हांगासर मराठी शिकलो. मराठी शिकून मागीर 10वी पर्यंत हांगा इस्कॉलांत टागोर इस्कॉलांत मग तेच त्या दशरथ परबाचें इस्कॉल तें. हां आनी मागीर तो फोंड्या कॉलेज सगळो प्रवास तेजो हां हेजे रवीचे इस्कॉल दिसता ती हय PS PS थंय 12वी केलें तेणी. हय पूण 12वी जाल्या उपरांत फुडें कॉलेजीक ताका पर्संटेज मेळना जाली. सामकी मातशें काटार येयल्लो हां आनी ताका मातशी उमेद आसली न्हू आनी आमकांय घरान आमच्या फॅमिलीन अशे चड शिकलेले भावाचे भुरगे बी कोण नासले. हां ते आतां थंय घर म्हणजे व्हडल्या भावाचे धाकट्यागेर म्हूण तेन्ना भुरगीं जावंक नासली ल्हान आसले ते. सो फायनली तुमी आयुर्वेद तांकां डॉक्टर हे करपाचे. हय मागीर ते खंय तरी मेडिकलाक वचपाक खटपट करपाक लागलो. हां आनी तेन्ना हांव चौगुलेन कामाक हां हांव तो पळय 12वी जाल्या तेन्ना हांव चौगुलेन सगळें फिक्स जाल्लो. आतां सद्या जेन्ना ते मुख्यमंत्री जाले पळय न्ही आतां तुमचे बरोबर वेळ काडटा ते काय काडना ना वेळ मेळना. मेळत ना. लोक येता तुमचे कडेन फावर मागपाक की हय खूब खूब येता. तुमी तांकां सांगता बी हेजें काम कर ताजें काम कर. मागीर सहज कोणी म्हणटा हां अरे तसोच कोणी सांगलें अमको अमको येयल्लो आं हे अमक्यान दिलां. तुमचें लायफ चेंज जालां की एक पयलीं कशें आशिल्लें तुमची स्वताची आशिल्लें आतां मुख्यमंत्र्यांचे डॅडी म्हणटकर एक वेगळे तरेची जबाबदारी किंवा लायफ चेंज जाला काय तुमचें सेम लायफ उरलें. हांव आजून तशें हय दवरला. सेम हय हांव आजुनूय तुका सुरवातीक सांगलें तुमच्या बापायचें शेत आसलें. हां बापूय शेत रोयतालो. हय तेज्या उपरांत तो बापूय गेल्या नंतर आमी रोवपाक सुरवात केली आनी दोतोरूय त्या शेतान तेन्ना म्हाज्या ल्हानपणांत हय ते आमी मळी बिळी न्हू हय थंय ती मयणी बी आमडुपाक तशी वयतालो. ते जाणा दोतोराक खबर आहा. हां म्हणजे गोरवां बांदून अशी मयणी घालताले. हां ते शेत आमचें आजुनूय आसा पूण आतां ते हांव वेगळे पद्दतीन हँडल करता. म्हणजे कितें माडी येयलाय आनी कितें तुमी आपूण आपले शेताचें काम आनी हाजें कुळागराचें काम चालू हय आजून दवरला. दवरलां. लास्ट टायम तुमी तांकां केन्ना हात उबारलेलो. तसो हात उबारलो ना. कितें तरी आमची धाकटे भयण म्हणजे चली आसली तेन्ना ताका लागून कितें तरी तापयल्लो तितलोच इतलो अशी याद आहा खूब पयलींचे. खूब पयलींची. हालीं बापूय म्हणून तापोवप बिपोवप ना 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 मागीर इस्कॉलाक गेल्या उपरांत ना. हां म्हणजे सामकें पयलींचे. हय हय एखाद्या शाळेन वयतना तेन्नाच केन्ना तरी आसतलें 4थी 5वीचे अशा काळार. पयलीं तांकां लोक वळखताले तुमचे चले म्हणून आनी आतां तुमकां मुख्यमंत्र्याचे डॅडी म्हणून वळखता. आतां सो अनुभव बी आयला खंय गेल्ले कडेन की सटक करून लोकांक रियलायज जालें अरे खंयच्या ऑफिसान गेले आनी मागीर मुख्यमंत्र्याचे डॅडी आयले म्हणटकर VIP ट्रिटमेंट बी तसो कितें हय जाला. हय
वा कोणी सांगलें जाल्यार तशें करपाचें. हय आजो ऑफिसान आतां एग्रीकल्चर हांगा मामलेदार ऑफिसान काही वळखले जाल्यार हय अशें. आजो हय. मुख्यमंत्री ते जेन्ना जाले पळय आनी ती तुमच्या कानार ती एक्चुअली एक सॅड सर्कमस्टन्सीस जाले की पर्रीकर एक्सपायर जाले आनी तेन्ना दुख्ख चालू आशिल्लें आनी ते मुख्यमंत्री जाले. ते दिसा तुमी हांगा आशिल्ले कोटमे? ना तेन्ना आमी सांखळेसून पणजेत आसले. हां तेन्ना आमी सांखळे रावताले. हां सांखळे हय. हय मागीर तूं पणजे गेल्ले पणजे गेल्ले. हांव पणजे आसलो तेन्ना. आनी तांकां मुख्यमंत्री जाले तेन्ना तुमचें कितें रिएक्शन आशिल्लें? म्हणजे मिक्स रिएक्शन. एका वटेन मनोहर पर्रीकर एक्सपायर जाल्या हय जे तुमचे सामकें लागचें आशिल्लें आनी दुसरे वटेन आपलो चलो मुख्यमंत्री जाला. रिएक्शन म्हणजे इतके हितूर समाधान वाटलें पूण तो ना न्हू आनी कोण नासलो न्हू. मनोहर गेलो हेज्या फाटल्यान आनी हे सगळें श्रेय तेणीच दिल्लें हें खबर आसली. समाधान आसलें म्हाका. हय मुख्यमंत्री जाले. मुख्यमंत्री तुम्ही तांकां कितें एडवायस करूं शकता? आतां सद्या एक सामान्य नागरीक म्हणून एक एडवायस मुख्यमंत्र्याक किंवा हें कर अशें म्हणून. आतां हांव सांगूं शकना कारण अशी आतां फाटली जी आमी हेतूर 61 पासून जे खूब मुख्यमंत्री पळयले भाऊसाहेब बांदोडकर म्हणून आमी लागीं वचोंक ना पूण आयकोन पेपर वाचला. शशिकला म्हण मागीर प्रताप सिंग राणो तिसरो मुख्यमंत्री तेज्या उपरांत खूब जाले. हय म्हणून आतांच्या लोकांच्या वातावरणान आनी ज्या खेळीमेळीन तो जे काम करता ते केन्ना जायनासलें. हय अशें मेळप लोकांक मेळप आनी कितें कोणीच करूंक ना अशें म्हाका जाल्यार दिसता. सो एक्सेसिबल आसा लोकांक मेळटा अशें. हय दुसरे वटेन सोशल मिडिया तुमी ना दिसता सोशल मिडियाचेर फेसबुकाचेर बी ना 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 तुमी ना. थंय एक सोशल मिडियाचेर लोक बरें म्हणटा वायट म्हणटा ते तुमी वाचपा ना? सोशल मिडियान हांव पेपर वाचता. पेपर वाचता? पेपर वाचता. काही तेजे म्हाजो फिक्स पेपर नवप्रभा गोमंतक आनी लोकमत ओके हे म्हजे पयलीं सुद्दां अजून म्हणटा स्वातंत्र्य जाला हां तेन्नाच्यान हांगासर थंय उजगांव येताले थंयसून हांगासर हांव अशें हाडटालो हां. बसीनसून हाडून आनी ते वाची अजुनूय तेच वाचता. तुम्ही पेपर अजूनही वाचता आणि टिका समज झाली मुख्यमंत्र्यांची जाल्यार तुमचे कितें रिएक्शन? विरोधक टिका करता म्हणटकर हे कितें आतां इतकी वर्सांचो अनुभव आसल्या कारणान म्हाका तें व्हडलेंशें दिसना. आनी इतले मुख्यमंत्र्याचो हे पळयला इवन मनोहराचो लागींसून पळयला प्रवास पळयला आनी राजकारणान चड मनोहर लागीं गेले ते मनोहराक लागून आमी नाल्यार हेज्या पयलींच्या मुख्यमंत्र्या कडेन आमी लागीं नासले. हांव नासलो आमी म्हणजे चड करून खंयचेच लोक घेयनासले लागीं. कितें काम जाहीर सभा बी केन्ना ते इलेक्शना कडेन जाताले तितलेच नाजाल्यार खंयच कोण अशें एक्सेसिबल नाशिल्ले डे टू डे मेळपाक मेळनासले. कोण तरी सांगताले म्हाका खबर ना मागीर खंय प्रताप सिंगा कडेन मेळोंक लोक वयताले म्हणजे आमी हांव केन्नाच वचोंक ना. सांखळेचेच लोक सांगताले की तेका जर मेळोंक गेले तर तो अशी खंय खुर्ची घालून बसतालो आनी लोक खंय सकयल बसताले तेज्या हॉलान अशें हॉलान तो खुर्चेर थंय बसप आनी लोकांनी हांगा हॉलान सकयल बसप. आतां एक्सेसिबल मुख्यमंत्री जाले आजे म्हणजे आतां तुमी म्हणटा तुमचे चल्ले आनी मनोहर पर्रीकर तेजे उपरांतच्यान एक्सेसिबिलिटी स्टार्ट जाले म्हणजे लोकांक मेळपाचे इक्वल लेवलार मेळपाचे. बरोबर. बरें वाडदिवसाचे गिफ्ट म्हणून कितें दितले तुमी तांकां 50व्या? फक्त आमी आशिर्वाद दिता. आशिर्वाद केन्नाच गिफ्ट दिवकूच ना ल्हानपणान केन्नाच दिवना ना मागुनात आनी वाडदिवसा लागीं गिफ्ट दी म्हाका हेंच जाय बी म्हणून ना हट्टीपणा केन्ना करून ना केन्नाच नाशिल्लें. आशिर्वाद सगळ्यात मोठे गिफ्ट. देव बरें करूं सर तुमी वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले पांडुरंग सावंत जे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे डॅडी आसा आनी आज वाडदिवसा निमतान तांच्या मुलाखत घेतली. वेगवेगळे प्रश्न विचारले हे कारणाक लागून की कांय गजाली परत परत सोशल मिडियान येवन त्यो ताका लागून एक वेगळेच तरेचे कॅम्पेन जातात. ते म्हणजे सावंतवाडी कनेक्शन आसूं किंवा तांचे पयलींचे लायफ आसूं किंवा खंयच्यान ते आयले ह्या गजालींचेर
वयल्यान पडदो उबारपा खातीर आमी ही मुलाखत घेतिल्ली आसा आनी खास करून तांकां मेळपाक आयले आनी देव बरें करूं सर हो विशय सारको की आमी सावंतवाडीच्यान न्हू आमी पार्सेसून पयलीं खंय पार्सेकार पेडणेकार हय पेडणेकार सो बॉर्डरीचे हेतूंतले गोंयकार सारके अशें देव बरें करूं सर तुमी पळयतात स्पेशल इंटरव्यू विथ पांडुरंग सावंत ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goaNewsUp.com. चॅनल पार्टनर्स आर RDX Goa. कीप वॉचिंग.